नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कोमुनिदाद आणि सरकारी जमनीत 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं सावन बांदिल्ल्या घरांक म्हजे घर येवजणे खाला कायदेशीर करपाची तरतूद मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. म्हजे घर येवजणे वरवीं मूळ गोंयकारांक हक्काचें घर मेळोवन दिवपा खातीर केल्ल्या वावराची तुस्त राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे. पेडणेचे आमदार जीत आरोलकार हांच्या फुडारपणा खाला पेडणे रवींद्र भवन अस्थायी समितीची काणकोण रवींद्र भवनाक भेट. मंत्री रमेश तवडकर हांणी रवींद्र भवन बांदावळीची दिली सविस्तर माहिती. राष्ट्रीय अंतराळ दिसा निमतान गगनयान अभियान आणि भारताचे अंतराळ स्थानक निर्मणेविशीं प्रधानमंत्र्यांचे आवाहन. अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला हांची नेहरू तारांगणाक भेट. पद्मश्री डॉ. प्रकाश आमटे हांचो साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे जिणे गौरव पुरस्कार भेटोवन भोवमान. मनशाच्या केल्ल्या सेवेचो हो भोवमान डॉ. प्रकाश आमटे. आता खबरो विस्तारान. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज म्हजे घर येवजणेची म्हायती दिवपी संवाद परिशदेक मार्गदर्शन केले. ह्या वेळार जिल्लोधिकारी, उपजिल्लोधिकारी आणि हेर संबंधित अधिकारी हाजीर आशिल्ले. 15 सप्टेंबरा सावन उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार कचेरी आणि पंचायतीत म्हजे घर येवजणेचे अर्ज उपलब्ध जातले. 1972 पयलींच्या घरांक 1000 रुपया शुल्क, सरकारी तसेच कोमुनिदाद जमनीतल्या घरांक नोंदणी शुल्का सयत 10% दंड भरचो पडटलो. म्हजे घर येवजण ही चौथीची भेट आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगला. म्हणजे घर ह्यो फक्त भिंती न्ही, तर घर हे तेजे आस्थेचें ठिकाण आशिल्लें. घर हे तेज्या एक आठवणी आशिल्ल्यो. आपल्या घरात आपली कितलीशी जनरेशन्स गेली ही एक तेका घराक लागलेली माया आशिल्ली आणि म्हणूनच सरकारान म्हणजे म्हजे घर ही योजना हाडली. 15 सप्टेंबराच्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर आसतले, मामलेदार आसतले किंवा पंचायती आसतल्यो, हाजे फॉर्म्स सगळ्या जाणांक सगळी कडेन अवेलेबल करतले आणि ताजो प्रोसेस सुरू जातलो. हो प्रोसेस सुरू जाल्या उपरांत घडये कदाचित विदीन प्रत्येकाक आमी टायम लिमीट दिला. प्रत्येक स्किमीचो, प्रत्येक योजनेचो तो टायम लिमीट आसा. त्या टायम लिमिटान म्हणजे ते जर फॉर्म भरले जाल्यार सगळे जाता तितके बेगीन एक्सपर्टायट जावपाक शकता आणि ते एक्सपर्टायट करपा खातीरच आमचे सगळे डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही हे काम करतले. तुझे घर कायदेशीर ही फक्त 1,000 रुपया भरून ही तेका सर्टिफिकेट मेळटली. गोय जमीन महसूल संविधा दुरुस्ती विधेयक 2025 प्रमाण सरकाराच्या खंयच्याय जमिनीचेर घर बांदून 30 वर्सां पुराय जाल्ली आसत जाल्यार त्या घराक कायदेशीर करपाची तरतूद म्हजे घर येवजणेत केल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगला. तेजे घर कायदेशीर जावचे ह्या उद्देशान म्हणजे गव्हर्नमेंटात अंडर लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 एका सेक्शन 38(a) इंट्रोड्यूस केला. वो प्रोसेस सिम्प्लिफाय केला आणि प्रोसेस सिम्प्लिफाय करता आसतना मॅक्झिमम 400 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट किंवा त्या घर आणि घरा भोवतली 2 मीटर जागा, 2 मीटर सराउंडिंग जागा ही तेका दिवपाची थारायल्या. म्हणून हातूंतल्यानूय बी म्हाजें अजूनही मत आसा आणि हांव 100% आसा की मोर दॅन 95% ऑफ द गोंयकार जे आसा पळय न्ही, सत्तरी आसतले, दिवचल आसतले, सांग्या, केप्यां, काणकोण ह्या ग्रामीण भागात रावपी लोक जे गेली कितलीशीच वर्सां जनरेशन टू जनरेशन हांगा रावता, ह्या लोकांक हाचो 100% फायदो जातलो. रायट टू शेल्टर ह्या अधिकारा प्रमाण 28 फेब्रुवारी 2014च्या पयलीं कोमुनिदाद जमनीत बांदिल्लीं घरां कायदेशीर करपाची तरतूद म्हजे घर येवजणेत आसा. बऱ्याच कोमुनिदाद समितींनी ह्या निर्णयाक येवकार दिला आणि ह्या समितीची आपूण तुस्त करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. व्हेरियस वेगवेगळ्या तो काणकोण पासून पेडण्यापर्यंत वेगवेगळे लोक वेगवेगळे फावटी रिप्रेझेंटेशन घेऊन आयल्या. आमची केस एनजीटीन चलता, आमची केस हायकोर्टात चलता, थोडे जाण तर सुप्रीम कोर्टात सुद्धा गेले. आता ह्या घराक मालकी हक्क दिवपाचे जे आमी म्हणटा हे सरकाराचे कर्तव्य आसा आणि जेका आमी म्हणटा इट इज रायट टू शेल्टर अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हाच्या अंतर्गत हे दिवप गरजेचे आशिल्ले म्हणून सरकारान हो निर्णय घेतला. काही कोमुदादींनी हाजे स्वागत केले. हांव खरोखरूच त्या कोमुदादींचे अभिनंदन करता.
वेगवेगळ्यो कोमुजाती आयज फुडें येवपाक लागलेल्यो आसा की ज्या जाग्याचेर तेंच्यांनी म्हटलें की हय आमचेच गांवकार रावले. हांव तेंचें खरोखरूच मनापासून अभिनंदन करता. खुबश्या सरपंच पंच यांच्यानी तेजें अभिनंदन केलां. तांचेंय हांव परत एकदां तेंचें स्वागत करता, कारण ह्या बऱ्या विधेयकाक आनी बऱ्या कार्याक तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करप हें गरजेचें आसा. गोंय पुनर्वसणूक मंडळाच्या कायद्याखाला 400 गरीब कुटुंबांक फ्लॅटाचो पुराय मालकी हक्क दिवप, तेच प्रमाण घराची बांदावळ वा दुरुस्ती करपा खातीर कायदेशीर मान्यताय म्हजे घर येवजणेखाला मेळटली, अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. फिगरा त्या प्रमाणे 400 पेक्षा चड लोकांक हाच्या अंतर्गत आमी फ्लॅट्स दिल्ले. वेगवेगळे कडेन गोंयान अशा पद्दतीचे तेन्ना तांकां फ्लॅट्स खंय तरी आमी रिहॅबिलेट करपा खातीर म्हणून फ्लॅट्स दिल्या. आज त्या फ्लॅट्सांची कंडिशन म्हणजे 30 वर्सां पयलीं दिल्ले फ्लॅट आज ताची कंडिशन अत्यंत वायट जाल्ली आसा. तांकां हावज तो रिपेरूय करपाक मेळना आनी ओनरशीप डॉक्युमेंटूय तेंच्या कडेन ना. आमी हो प्रोसेस सिम्प्लिफाय करता आसतना जवळपास 450 फॅमिलींक हो डायरेक्टली त्या फ्लॅटाच्या ओनरशीप अलॉंग विथ द लँड्स हे तांकां दिवपाचें थारायलां, जेणे करून त्या रावता तो फ्लॅट हो म्हजो फ्लॅट जावचो, तो सरकाराचो न्ही. आनी तो सरकाराचो असल्या कारणान त्या रावता त्या अपार्टमेंटाक गेले कितलीशींच वर्सां तेंच्यांनी पेंटूय मारूंक ना आनी तो लिपूय करूंक ना, कारण तांकां दिसतना तो सरकाराचो दिसता. ती पूर्ण रायट हो तेका दिवचो म्हणून सरकारान हो निर्णय घेतला. गोंय सरकारान घेतिल्लो मोठो निर्णय म्हळ्यार म्हजें घर ही येवजण. ह्या येवजणेक लागून बऱ्याच लोकांक लाव मेळटलो. घराच्या दुरुस्ती सयत वाटणी मेरेनच्यो सगळ्यो प्रक्रिया सहज करप शक्य जातल्यो. तेच परी 1972 पयलीं सरकारी वा कोमुनिदाद जमनीत बेकायदेशीर बांदिल्ल्या आनी 20 कलमी कार्यक्रमा खाला नोटीशी मेळिल्ल्या घरांक कायदेशीर करपाचो महत्वपूर्ण निर्णय सरकारान घेतला, अशें पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत राज्यसभेचे वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगला. माझे घर योजना म्हणजे त्यांच्यानी जे आपल्या भाषेन ते सदांच म्हणतात की बारीक मनशाक मदत. एखाद्या घरात खूप फॅमिली रावता पण प्रत्येकाक दिसता की आपले स्वतःचं नळ कनेक्शन असते, लाईट असते. अशा मनशाक लागून हाऊस टॅक्स डिवाइड करून दिवप आणि प्रत्येकाचो वेगळो हाऊस टॅक्स दिवप एक 15 दिसां भितर ते करून दिवपाक जाय. तिसरो ज्यांची घरां एकुड्या वेळार जाल्ली त्याच्या पहिली जी घरां आशिल्ली ती लिगलायज अजूनही जावन नासली. वेगवेगळी कारां आसताली. लिगल प्रोसिजर 14 दिसांनी करपाक जाय अशी वेगवेगळे डिसिजनां तांच्यांनी ह्या असेंब्ली सेशना भितर घेतली. 20 पॉयंट प्रोग्रामा भितर आमकां खबर आसा की बरेच जाण आपण घेताले मागीर दुसऱ्याक दिताले आनी बरेच जाण सेकंड ऑक्युपंट जो आशिल्लो तो सदोदीत घेवन सुद्दां तेचे टांग दितालो इलिगल. आणि त्यामुळे त्याचा विषय असत. अशो वेगवेगळे घरांच्या संदर्भातले माझे घर योजना तांच्यांनी जो कमिटमेंट बजेटान दिलो आणि खास करून मॅनिफेस्टोय आशिल्ले आणि त्यामुळे ते कंप्लिशनाच्या फुडें वचप त्यांनी ही सुरवात केली आसा म्हणून तांचे हांव अभिनंदन करता. पेडण्या रवींद्र भवनाच्या अस्थायी समितीन आयज मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांच्या फुडारपणाखाला काणकोणच्या रवींद्र भवनाक भेट दिवन थंय कसल्या तरेच्यो सोयी वा अडचणी आसात हाची पळोवणी केली. ह्या वेळार मंत्री रमेश तवडकार लेगीत हाजीर आशिल्ले. तांणी रवींद्र भवनाची पुराय म्हायती ह्या वेळार दिल्या. आदले आमदार आनी मंत्री संजय बांदेकार हांणी ते मंत्री आसतना तांणी रवींद्र भवना खातीर आरक्षीत केल्ल्या हे सुवातेर आतां रवींद्र भवन बांदपाक सोंपें जालें अशें संजय बांदेकार हांची याद काडटना मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. आमची काणकोणकरांची एक खूप मोठी अपेक्षा आशिल्ली की रवींद्र भवन एक सुसज्ज आसचें आनी तें सुद्दां हार्ट ऑफ सिटी आसचें हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही ते आमी खूब वर्सां विचार करता. ह्या भागाचे आदले आमदार आदले मंत्री संजय बांदेकर हांणी त्या वेळाचेर ती जमीन एक्वायर केली मेळ्ळी आमकां आनी त्यामुळे आमचें काम इल्लें सोंपें जालें. त्या वेळाचेर हावस पोस्टूच आसलो आनी त्यामुळे आनी सोंपें जालें कारण तें म्हज्यात आतां आसलें कारण तें काडून तें दिवप सोंपें जालें. तातूंत एक बरें सुसज्ज आमची 6,500 स्क्वेअर मिटर जमीन आशिल्ली पूण त्या कमी जमनी भितर एक बरें पद्दतीचें रवींद्र भवन जें आसा जावची ही आमची अपेक्षा आसली म्हणजे आज पुराय जाल्लें आसा. आनी एक अभिमानास्पद गजाल आसा आज GSIDCर किंवा अन्य जे काय आसा की जितली गोवा भर जितली रवींद्र भवन बांदली तातूंत खंय ना खंय तरी त्रुटी उरल्यो त्यो लक्षांत धरून जे आसा आमी ते डिसिजन घेवपाकच आमी 2 वर्सां काडली. परत आनी एकदां जाल्लें आसा तें परत आनी तें जावचें न्ही
आनी आमी मायन्यूटली सामके बारीक सारीक गजाली विचार केल्ले आसा. रवींद्र भवन बांदतना कलाकाराच्या नदरेंतल्यान आनी तांत्रीक बाजू घटमूट करपा खातीर जे रवींद्र भवन पेडण्यात जावपाचें आसा ताच्या तयारीचो नियाळ काणकोण रवींद्र भवनाच्या बांदावळींतल्यान घेवपाक मेळ्ळा अशें मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलें. पेडण्या तालुक्याचे रवींद्र भवन बांदतात ते बरे प्रमाणे जे सावंड म्युजीक जावं इलेक्ट्रीक लायट जावं फोकस जावं जे टेक्निकल पार्ट्स आहात ते इम्पॉर्टंट आहात. कन्स्ट्रक्शन्स नो डावट GSIDC कशें बांदून घेतले आपले एक्सपर्ट्स आहात, पूण हे बारीक बारीक गोश्टी आहात तांकां जे कलाकार सगळ्याक वयतात तेन्ना प्रत्येक स्टेजीचेर प्रत्येक प्लॅटफॉर्मार तांकां ते जे टेक्निकल पार्ट फेस करचो पडटा. नेगेटीव म्हणजे कितें कितें नेगेटीव पार्ट्स आसतात ते. तशेंच आमचे जे हे आयज दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सीचे कलाकार मोजकेच कलाकार येयले, आनीकूय कलाकार येवंक लागले, खूब जाण आहात. सगळे जाण एकी कडेन रावन ह्यो आमचो रवींद्र भवन डिझायन आनी प्लॅनिंग करपाक आमी प्रयत्न केला आनी हे प्रमाणे फुडें सरतात. त्याच्या पयलीं सगळ्यात पयलीं दोनूय मतदारसंघाच्या वतीन म्हणजे मांद्रे मतदारसंघ तशेंच पेडणे मतदारसंघ हांवें पेडण्या तालुक्याच्या वतीन तुमचें अभिनंदन करता की तुमी आयज मंत्री आहात आनी तुमचें आदींच स्वेरींग जालां. सो अभिनंदन परत एकदा तुमकां. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. रुक जाओ, कौन हो तुम जो मेरे वन में प्रवेश कर रहे हो? कौन है जो हमारा मार्ग रोकने का प्रयास कर रहा है? सामने आओ. यहाँ प्रवेश करने वाले कौन हो तुम तीनों? तपस्वी वेश और साथ में शस्त्र. सही परिचय पूछने वाले होते कौन हो तुम? अपना परिचय दो. परिचय तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम यहाँ के स्वामी हो. मुझसे इस प्रकार प्रश्न पूछने वाला अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता. काक भुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे DD नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. अंतरिक्षाच्या मळार देशान मेळयल्ल्या यशा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबी भेटयल्या. अंतरिक्ष वाठारांत सकारात्मक उदरगत जावची हाचे खातीर सरकार यत्न करीत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय अंतराळ दिसाच्या निमतान उजवाडायल्ल्या व्हिडिओ संदेशांत सांगलां. गगनयान मिशन आनी अंतराळान भारताचे स्पेस स्टेशन निर्मणे विशीं आयच्या संदेशांत तांणी स्पश्ट केलें. अंतराळ क्षेत्रांत खाजगी भागीदाराच्या महत्वाचो उल्लेख ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी केलो. नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. दो साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा. हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं. अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई. उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया. अंतरिक्ष मळाचेर पावपा खातीर दरेकल्यान ताचें सपन पळोवप गरजेचें आसा. अंतरिक्षाच्या मळार वावुरपा खातीर आनी संशोधन करपा खातीर बऱ्याच लोकांची गरज आसा अशें भारतीय अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला हांणी राष्ट्रीय अंतराळ दिसा निमतान आपलें मत उक्तायतना सांगलें. एक्सप्लोरेशन और साइंस के बारे में लोगों को बताने की, बच्चों को बताने की मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है. उन्हें बताने के लिए कि हमने क्या किया है पास में और हम क्या करने जा रहे हैं. और ये छोटी छोटी चीज़ होती हैं जो देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उनको समझ में आता है कि ये
स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो विषय है ये कितना कॉम्प्लेक्स है और कैसे हम इन चीज़ों को समझ के हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जो स्पेस डे का सेलिब्रेशन देखा और लोगों में जो एक्साइटमेंट और उत्साह देखा, मैं उस बात से बहुत खुश हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। 9 सप्टेंबराक जावपी उपराष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुके खातीरची स्थिती आता स्पष्ट जाल्या। उपराष्ट्रपती पदा खातीर राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी आणि इंडी आघाडीच्या मजगती थेट लढत जातली। राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे CP राधाकृष्णन हांणी आयज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची भेट घेतली। राजनाथ सिंग हांणी तांकां येवकार दिलो आणि आगामी वेंचणुके खातीर परबी भेटयली। 9 सप्टेंबराक जावपी वेंचणुकेत राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे CP राधाकृष्णन आणि इंडी आघाडीचे B सुदर्शन रेड्डी हे उमेदवार आसात। ह्या भेटे वेळार तांच्या वांगडा भाजपा फुडारी विनोद तावडे आणि प्रल्हाद जोशी हाजीर आशिल्ले। GST मंडळाची 56वी बसका 3 आणि 4 सप्टेंबराक जातली। ही बसका राजधानी दिल्लीत जावपाची आसा। सणा परबांच्या काळात पयलीच GST दर उणो करपाची घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी 15 ऑगस्टाक दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावेल्यान केल्ल्या भाषणात केल्ली। तेच फाटभुंयेर ही बसका जाता। ह्या बसकेत GSTचे 4 स्लॅब उणे करून 2च स्लॅब दवरपाचो विचार आसा। ह्या बसकेची यजमानकी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण करतल्यो। नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवी की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे MSME, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां हांच्या यादस्तीक याद ए बिस्मिल्ला ह्या कार्यावळीचे आयोजन आयज दिल्लीत जाले। ह्या कार्यावळीत पद्मश्री सीमा घोष, पद्मविभूषण उस्ताद अमजद अली खां हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीचे उक्तावण मुखेल सोयरे आणि केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांच्या हस्तुकी जाला। ह्या वेळार पद्मविभूषण उस्ताद अमजद अली खां हांका उस्ताद बिस्मिल्ला खां पुरस्कारान भोवमानित केला। अभी उस्ताद अमजद अली खां साहब जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि संगीत की स्वर लहरियों का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा गहरा होता है। मुझे लगता है कि यहाँ इस बात को प्रमाणित करने की आवश्यकता भी नहीं है। सोमा जी को जिस तरह से उन्होंने एक बेटी के रूप में प्यार दिया और आज भी उनकी उस लिगेसी को, उनकी स्मृति को, उनके इस परंपरा को जिस तरह से आगे बढ़ा रही है, यह अपने आप में प्रमाणित है कि खून का रिश्ता जो है उससे कहीं बड़ा रिश्ता है। बँकेची आर्थिक फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात उद्योगपती अनिल अंबानी हांच्या मुंबईतल्या घरासयत हेर 7 सुवातांचेर CBIन धाड घाली। रिलायन्स कम्युनिकेशन आणि तांच्या अधिकाऱ्यांच्या राबित्या सयत हेर धाड सत्र सुरूच आसा। बँकेची 17,000 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्ल्याचो आरोप अनिल अंबानी आणि हेर संबंधितांचेर आसा। CBIन हे प्रकरणात गुन्यांव दाखल केला। रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स ह्या कंपन्यांकडे संबंधित अनियमित कर्जाचो तपास सुरू आसा। हाचे पयलीं सक्तवसुली संचालनालयान 5 ऑगस्ट ह्या दिसा अनिल अंबानी हांची 10 वरां चौकशी केल्ली। काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आणि अस्तंत बंगालच्या भेटेर आशिल्ले। ह्या वेळार दोनूय राज्यात तरेकवार प्रकल्पांच्यो भेटी प्रधानमंत्र्यांनी भेटयल्यो आणि भ्रष्टाचारी आणि घुसखोरांचेर टिका केल्या। अस्तंत बंगालात डबल इंजिन सरकार घडोवचे कारण म्हळ्यार सध्याचे अस्तंत बंगाल सरकार हे पुरायपणान भ्रष्टाचारात बुडला असो आरोप तांणी आपल्या उलोवपांत केला। हमने तो ये देखा है कि मुख्यमंत्री तक जेल जाते हैं, लेकिन वो जेल से सरकार चलाते हैं। ये संविधान का, लोकतंत्र का सरासर अपमान है और मोदी संविधान का ये अपमान होते नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तय किया ये सब नहीं चल सकता। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अरे इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी सख्त कानून के दायरे में लाया हूं। अगर पीएम भी 30 दिन जेल में रहे और उन्हें जमानत न मिले
तो अगले दिन उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर मजगती जपान आणि चीन देशाच्या भेटेर आसतले। जपानचे प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हांच्या आपोवण्यावेल्यान प्रधानमंत्री 15व्या भारत जपान वर्सुकी शिखर परिषदेत वांटेकार जावपा खातीर जपानाक भेट दितले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही 8वी भेट आसा, जाल्यार जपानचे प्रधानमंत्री इशिबा हांच्या वांगडची ही पयलीच भेट। ह्या शिखर परिषदेत दोनूय देशांमधल्या संरक्षण, व्यापार, तंत्रज्ञान आणि जागतिक सहकार्य ह्या विषयाचेर भासाभास जातली। प्रधानमंत्र्यांच्या या भेटेक लागून दोनूय देशांमदी आशिल्ल्या इश्टागतीचे बंद आणि घटमूट जावपाची मजत आसा। ह्या भेटेच्या दुसऱ्या पावड्यार 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबराक प्रधानमंत्री चीनाच्या भेटेर आसतले। ह्या भेटेर ते शांघाय सहयोग संघटनेच्या शिखर परिषदेत वांटेकार जातले। चौथी इंडिया सेमिकॉन 2025 परिषद 2 ते 4 सप्टेंबर मजगती दिल्लीत आयोजित केल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या परिषदेचे उक्तावण करतले। सेमीकंडक्टर ह्या विषयाचेर आयोजित केल्ल्या ह्या परिषदेक 33 देशांचे वांगडी वांटेकार जातले। ह्या वेळार पुराय संवसारभरातल्या 350 देशांतल्या वांगड्यांची दालनां ह्या परिषदेत मांडटले। कराडच्या साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जयंती महोत्सव निमताच्या समितीच्या वतीन भेटोवपी साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जिणे गौरव पुरस्कार 2025 ह्या वर्सा पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश आमटे हांकां भेटयलो। पुराय जिणेंत आपणे मनीस धर्म पाळपाचें काम केलें आनी ताका लागून जनतेची सेवा करपाचें भाग्य आपल्याक मेळ्ळें अशें पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश आमटे हांणी भोवमान भेटयल्या उपरांत उलयतना सांगलां। राजकारणापासून दूर, धर्मापासून दूर, मानवता एक धर्म पुढे काम करायला त्याच्या बेसिसवर हे काम पुढे चालू आहे। निधर्मी राजकीय नाही आणि असला तर काय धर्म तर मानवता धर्म आहे। याच्यासाठी आम्हाला असंख्य कार्यकर्ते मिळाले। काही जण परमनंट असतात, काही जण एक वर्षासाठी येतात, त्यांच्या मर्यादा असतात प्रत्येकाच्या। पण आपल्या कामातून प्रेरणा घेऊन बऱ्याच ठिकाणी बाबांच्या कामातून प्रेरणा घेऊन छोटे छोटे NGOs तयार केले। आपल्या त्या भागात जे काही प्रॉब्लेम असतील, HIV लोकांचे आहेत, पारध्यांचे प्रॉब्लेम होते तिकडे, मतीन भोसले वगैरे आहेत बघा तिकडे प्रश्नचिन्ह, तर अशा ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या छोट्या छोट्या संस्था आहेत आणि त्यांची मूळ प्रेरणा ही एकतर आनंदवन किंवा हेमलकसा याच्यातून महाराष्ट्रात जागोजागी NGOs तयार झालेले आहेत। कर्नाटकातल्या धर्मस्थळातल्या सामूहिक अंत्यसंस्कार प्रकरणान आयज वेगळे वळण घेतला। बऱ्याच वर्सां पयलीं सावन कुडी आपूण पुरता असो दावो करपी मास्कमॅन चुनैया हाका 10 दिसाच्या SIT पुलिसांच्या कादयेत चौकशी खातीर ताब्यात घेतला। बेलथांगडी न्यायालयान SITन केल्लो दावो मान्य करून हो निर्णय दिला। चेन्नैया हांणी दाखल केल्ल्या फटीच्या तक्रारी फाटल्यान मुखेलपणान कोणाचो हात आसा हाची चौकशी SIT पथक करतले। हो सगळो वावर करपा खातीर चेन्नैयाक कसले तरेची हायेसां दाखयल्यात हाचो सोद लेगीत SIT घेतली। उत्तर प्रदेशातल्या आतंकवादी विरोधी दळान आजमगड, गोरखपूर, माऊ, ओरिया, सहारनपूर सयत हेर भागात सक्रिय आशिल्ल्या आंतरराज्यीय फटीचे आधार कार्ड करपी गुन्यांवकारांक धरला। हो गट बेकायदेशीरपणान बांगलादेश, रोहिंग्या आणि हेर अपात्र लोकांक फटीचे आधार कार्ड तयार करून दितालो। 8 जाणांक आतंकवादी विरोधी दळान ह्या गुन्यांवा खातीर अटक केल्या आणि तांचे कडल्यान फटीची आधार कार्डां तयार करपी यंत्रसामुग्री जप्त केल्या। तरीके से कूटरचित भारतीय दस्तावेज तैयार कर अवैध विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से रोहिंग्या, बांग्लादेशी एवं अन्य अपात्र व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण भारतीय पहचान दस्तावेज तैयार कर रहा है। उत्तराखंडात मान्सूनातल्या पावसाचे दडको मोठ्या प्रमाणाचेर पडत आसात। कांय वाठारांनी हलक्या प्रमाणात जाल्यार कांय वाठारांत उटंगराचो पावस सुरू आसा। राजधानी देहरादूना सयत बऱ्याच जिल्ह्यांनी मोठ्या प्रमाणात पावस सुरू आसा। देहरादून, नैनिताल, बागेश्वर आणि पिथोरागडात हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला। फुडले 3 दीस पुराय उत्तराखंडात उटंगराच्या पावसाचो जोर आसतलो अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। उत्तराखंडातल्या चमोरीत
ढगफुटी जाल्ल्यान परिस्थिती इबाडल्या. ज्या ज्या भागांनी परिस्थिती इबाडल्या थंय मजत पावोवपा खातीर हेलिकॉप्टरांची मजत घेतल्या अशें उत्तराखंड संकश्ट निवारण राज्य सचिव विनोद कुमार सुमन हांणी सांगला. उसके ऊपर एक चेपड़ू जगह है, वहाँ पर कल रात में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में काफ़ी अधिक बरसात हुई है और बरसात होने के कारण काफ़ी मात्रा में मलबा आया है. एक व्यक्ति के बहने की सूचना है और एक व्यक्ति के एक महिला के दबे होने की सूचना है. टीमें मौके पर जा रही हैं. जिलाधिकारी चमोली स्वयं सुबह के 5 बजे मेरी उनसे बात हुई और वो मौके के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ता कई जगह से ब्लॉक है. इसके कारण से वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है. हेलीकॉप्टर वहां पे भेजा जा रहा है. फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो राहत कर्मी हैं उनको वहां मौके पर भेजा जाएगा. बल्गेरियाच्या सामोकोवात सुरू आशिल्ल्या 20 वर्सां पिराये सकयल्या संवसारीक कुस्ती सर्तीत भारताच्या काजल भूचक हिणें बायलां गटात भांगरा पदक मेळयला. हरियाणाच्या ह्या बायला पैलवानान 72 किलो वजनाच्या गटात चीनाच्या यू की हिचेर जैत मेळयले. जाल्यार श्रुती आनी सारिका ह्या बायल पैलवानांनी कांस्य पदक आपल्या नांवार केला. बिहारात पयलेच खेपे 29 ऑगस्ट ते 7 सप्टेंबर मेरेन जावपी हिरो एशिया 2025 चो करंड बिहारातल्या सगळ्या जिल्ह्यां सयत चेन्नई, चंडीगड, दिल्ली, ओडिशा, आसाम आनी झारखंड राज्यांतल्यान भोंवतलो. तरणाट्यां मदीं हॉकी विशींची खेळ भावना जागृत करप हो ह्या फाटलो हेत आसा. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. कोमुनिदाद आनी सरकारी जमनीत 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं सावन बांदिल्ल्या घरांक म्हजें घर येवजणे खाला कायदेशीर करपाची तरतूद मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. म्हजें घर येवजणे वरवीं मूळ गोंयकारांक हक्काचें घर मेळोवन दिवपा खातीर केल्ल्या वावराची तुस्त राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे. पेडणेचे आमदार जीत आरोलकार हांच्या फुडारपणा खाला पेडणे रवींद्र भवन अस्थायी समितीची काणकोण रवींद्र भवनाक भेट. मंत्री रमेश तवडकार हांणी रवींद्र भवन बांदावळीची दिली सविस्तर म्हायती. राष्ट्रीय अंतराळ दिसा निमतान गगनयान अभियान आणि भारताचे अंतराळ स्थानक निर्मणे विशीं प्रधानमंत्र्यांचे आवाहन. अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला हांची नेहरू तारांगणाक भेट. आणि पद्मश्री डॉ. प्रकाश आमटे हांचो साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे जिणे गौरव पुरस्कार भेटून भोवमान. मनशाच्या केल्ल्या सेवेचो हो भोवमान डॉ. प्रकाश आमटे. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.